5-0 निकाल अजून लागलो आनी 6-0 हो 19 मेक जावपाचो आसा। पणजेकार आमच्या सगळ्यांच्या फाटल्यान आसा, पणजेकारांचे आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आसा। 25 वर्सां आमचे कार्यकर्त्यांनी पणजेकाराची सेवा केल्या, सगळ्यांच्या सुखदुख्खांक भाग घेतला, आमी सगळे जाण सामील जाता। आनी म्हणून म्हाका दिसता हो 6-0 रिजल्ट जातकीर काँग्रेसीक खंयचीच जाप उरची ना। जे लोक आयज सांगता की 100 दिसान आपूण कॅसिनो हालयतलो, ताजे मनसुबे आसा कॅसिनो हे पणजेच्या न्हंयक आसा ते पणजेक हाडचे, पणजेच्या हॉटेलांनी घालचे। हो फटिंगपणाचो धंदो हो पणजेकार सहन करचे ना। लोक आपल्या तोंडांतल्यान सांगतात की आमकां चेंज जाय म्हणून, तेन्ना आयज आमचो कॅन्डिडेट शॉर्ट ऑफ टायम तो एके सायडीन भोंवता, काँग्रेसचे आमी सगळे आमदार आनी पार्टी बॅरर्स दुसरे सायडीन भोंवता, आनी तिसरे सायडीन ताची आमची मॅडम जेनिफर भोंवता। सो दॅट वी हॅव टू कवर द फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी। गोवा सुरक्षा मंचाचा जय हो। देनिंगर सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक लक्षात येता आमी निवडणुकीन जे उतरल्या ते जिखपा खातीरच उतरल्या, आणि आता लक्षात येता की भारतीय जनता पार्टीचे वोट्स जे आसा हे ढासळूंक लागले। काँग्रेसीचो उमेदवार बाबूश मोसेराताक दवरल्यामुळे काँग्रेसीतले बरेच मतदार जे आसा तांचो भ्रमनिरास जालो, आणि सगळ्या प्रकारचे ते लोक उलयतात कॅन्डिडेटा बरोबर। त्यामुळे ह्या वेळाचेर आमकां बदल घडोवन हाडपाक जाय, आणि त्या वेळाचेर गोवा सुरक्षा मंचाच्या स्वच्छ उमेदवाराच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले असो एक निर्धार सगळ्यांनी काही घरांनी आमकां काँग्रेसवाल्यांनी उलोवन दाखयलो।